नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गांवाचेर आयिल्ले संकश्ट गणपती बाप्पान तरी करचे पयस. मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार चवथीक लेगीत करतली आंदोलन. कारापूरकारांची शिटकावणी. गोंयांत 3 वर्सांत 3 लाख टना परस चड मेळ्ळा भाज्यांचें उत्पादन. पावसाळी हंगामात 16,983 हेक्टर जमनीत 1,07,000 टन जाल्यार गिमात 26,043 हेक्टर जमनीत 2,30,000 टन मेळ्ळा पीक. काँग्रेसीन भाजपाच्या नव्या कार्यालयाक म्हणिल्ले चंदा चोरी भवन. हाचो भाजपाचो फुडारी सिद्धेश नायकान केलो निषेध. काँग्रेस ध्येय आनी दूरदृष्टी नाशिल्लो पक्ष म्हणटा सिद्धेश नायक. मुरगांवचा राजाची वीज जोडणी 3 दिसां भितर कापची. मुंबई उच्च न्यायालयाचो संबंधित अधिकाऱ्यांक आदेश. बेरोजगारी, म्हारगाय, प्रदूषण, घुळे वखदां सारख्या हेर विशयावयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक धरलो धारेर. वाडट्या ड्रग्स प्रकरणाक लागून गोंयच्या तरणाट्यांचे भविष्य आसा संकश्टात, युरीचो आरोप. मंदार सुर्लकार प्रकरणातले तिगूय आरोपी परतून अडचणीत. आरोपींच्या मुजतपूर्व सुटके आड मंदाराच्या बापायचे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान. आता पळयात खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन भाजपाच्या नव्या कार्यालयाक सोशल मिडियाचेर चंदा चोरी भवन म्हणिल्ले. हाचेर भाजपाचो फुडारी सिद्धेश नायक हांणी निषेध केला. हो भाजपाच्या सगळ्या निश्ठावान आनी समर्पित कार्यकर्त्यांचो अपमान आसा अशें सिद्धेश नायकाचें म्हणणें. काँग्रेस हो ध्येय आनी दूरदृष्टी नाशिल्लो पक्ष. देखून भाजपाचेर, ताच्या फुडारपणाचेर वा ताच्या कार्यकर्त्यांचेर बोटां दाखोवपाचो काँग्रेसीक नैतीक अधिकार ना अशें नायक सांगता. आयकात. काँग्रेसचे फ्रस्ट्रेशन दिसान दीस वाढत आसा. आज काँग्रेसीन सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा प्रदेशाच्या नवीन ऑफिसाक चंदा चोरी भवन अशें संबोधीत केलें. आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता काँग्रेसीन एक विचार करपाक जाय की हे जे भवन आसा, हे जे नवीन भारतीय जनता पक्षाचे ऑफिस आसा, ते खंय तरी गोंयान जे 4 लाख कार्यकर्ते, जे 4 लाख मेंबर्स या भारतीय जनता पक्षाचे आसा, त्यांची मेहनत, त्यांच्या प्रेमाचे प्रतीक आसा. आणि म्हाका दिसता ज्या काँग्रेस पक्षान नॅशनल हेराल्डाच्या माध्यमांतल्यान कितलीशीच एकर जमीन लाटपाचो प्रयत्न केलो, आपल्या घशान घालपाचो प्रयत्न केलो, ज्या काँग्रेस पक्षान पुलिसांचे फेक वेशभूषा करून पयसो लाटपाचो प्रयत्न केलो, तिकेटी विकून इलेक्शनाच्यो पयसो लाटपाचो प्रयत्न केलो आणि बोकड्यो विकून पयशे लाटपाचो प्रयत्न केलो, अशा काँग्रेस पक्षाक भारतीय जनता पक्षाचेर उलोवपाचो मात्तूय अधिकार ना. हे अशें उलोवन म्हाका अशें दिसता की काँग्रेस पक्ष ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो, सामान्य कार्यकर्त्यांचो अपमान करता आणि हे काँग्रेसीन करचें न्ही, हाजो भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमी निषेध करता. मुरगांव तालुक्यांतल्या हेडलँड सडा वाठारांतल्या नामनेच्या मुरगांवचो राजा भौशीक गणेशोत्सव मंडळ शेडाची वीज पुरवण 3 दिसां भितर कापची असो आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कार्यकारी अभियंत्याक दिल्या. ते भायर उल्लेख केल्ली अनधिकृत शेड 28 ऑगस्ट 2026 मेरेन मोडून उडोवची, नाजाल्यार मुरगांव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक न्यायालयात हजर रावपाक सांगला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 1 सप्टेंबराक दवरल्या. गोंयांत बेरोजगारी, म्हारगाय, जमनीची विक्री आनी घुळे वखदां सारख्या हेर विशयावयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक धारेर धरलो. गोंयांत वाडत वचपी ड्रग्साच्या प्रकरणावयल्यान युरी आलेमावान गंभीर हुस्को उक्तायला. ड्रग्साचो त्रास आतां फकत तरणाट्यां मेरेन मर्यादीत उरूंक ना, जाल्यार घरां आनी शाळांनी पावपाची शक्यताय आसा अशें आलेमावाचें म्हणणें. गोंयच्या तरणाटे पिळगेचो फुडार सुरक्षीत दवरपा खातीर ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा अशें युरी आलेमावान सांगलें. हांवें पयलींचो सांगला दीस ड्रग्स आनी हें सगळें हेच्या पयलें थिंगा शुटिंगूय जालां, थिंगा लायव्ह एक्टिंगूय जालां. हें सगळें जर तर चोयल्यार दीस ड्रग्स मेनन्स अपार्ट फ्रॉम prisons, it has reached in houses, it has reached in school. The government has failed completely. Chief Minister has failed to keep the law and order. Goa today is known as the drug capital. And hezo parinam, without police,
without concerned minister it cannot happen. So there is a connivance. हे सगळे hand in glove आसा. हे 3-4 म्हयने पड उरले ह्या सरकाराक फकत लुटपाक जाय. आणि ते लुटीत आसा, हे लूटमार सरकार. आणि हे drugs and all this today, this is a curse. And this government is responsible for spreading this. Without the government and the police being involved, these things cannot happen. And this needs to be looked very strictly. Deaths, जे पड आमचे institutions जाता, बिर्ला, हिंगाय जे पड institute आसा, थिंगाय the way people are dying, it is all connected to drugs. This drug culture first was only on the beds. 4 वर्षा आधी, you take out my first speech. In that speech, I had spoken during home डिपार्टमेंटाचे डिमांड्स की हे ड्रग्स आज जे बीचीचेर पावता ते आख्खे विलेजीसांत पावता, इस्कॉलांत पावता. एंड दॅट थिंग्स हॅव कम थ्रू बिकॉज वी हॅव द वर्स्ट कन्विक्शन रेट. तो आज जे पड हे माफिया आसा, हे माफिया सगळे जाणे की ड्रग्स तुवें दिले की गोवा में सब विकताय, सब चलताय. कित्याक सरकाराक पडोंक ना, कन्विक्शन रेट इज द लिस्ट एंड दे आर ऑल hand in glove. This is basically spoiling the future of our state. आमची भुरग्यांनी नशा मुक्त भारत म्हणून मुखेलमंत्री एक सायडीक हें कोता आनी इतली नशा जेलींतूच जाता आनी तेगेलो ऑफिसरूच घेता. हे सर्क्युलर जेन्ना आमचे एक एकलो नेल्सन आल्बुकेर म्हणलो आसलो रिटायर्ड SP हांगा, तेणे सर्क्युलर बरयल्लो की बॅरेक्सांत जे गांजा घेताय, पुलिसूय गांजा घेताय आनी उरलं कितें? पुलीस जेन्ना गांजा घेताय विदिन द विसिनिटी ऑफ द पुलीस स्टेशन, व्हॉट एल्स इज लेफ्ट? वास्कोच्या मंदार सुलकार अपहरण आणि खून प्रकरणात जन्मठेपेच्या दोषींची मुजतपूर्व सुटका करपाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. राज्य सरकार आणि मंदार सुलकाराच्या बापायन दाखल केल्ल्या खाशेल्या अनुमती याचिकेची गंभीरतायेन दखल घेऊन मुजतपूर्व सुटका जाल्ल्या रोहन पै धुंगट, जेवितो रायन पिंटो आणि शंकर तिवारी या तिगाय आरोपींक नोटीस धाडल्या. तशेंच गोंय राज्य ख्यास्त समीक्षा मंडळान तिनूय दोषींक मुजतपूर्व सुटकेची केल्ली शिफारस रद्द करपाची मागणी स्वतंत्र याचिके वरवीं केल्या. AICCचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ल्या भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान कट कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकार हांणी केला. हे विशीं काँग्रेस फुडारी अर्चित नायक हांणी दक्षिण गोंय SP कडेन कागाळ दाखल केल्या. कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार काँग्रेस न्यायालयात धांव घेतली अशी शिटकावणी पालेकारान दिल्या. काँग्रेसीन वंदे मातरमाच्या प्रस्नाचेर राजकारण केल्ल्याचो आरोप भाजपा युवा मोर्चाचो प्रदेशाध्यक्ष तुषार केळकरान केला. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी गोंयांत आयल्यार तांकां काळे झेंडे दाखयतले अशी शिटकावणी तुषारान दिल्या. आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी, ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी, वायट वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पयले भारतीय जनता पार्टीचे. ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले, तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो, स्पिकराचेर ते नारे दिताले. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता, म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेन तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी, जे अतिथी गोंयांत येताले, जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले, he is not just the party president of AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस, गोवा पुलीस. हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता. बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी, एज आय स्पीक टू यू, he has filed a formal complaint with SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy.
interfering with public servants who were present there, interfering with Z plus security cordon, with Goa police abusing unlawful restraint. हे सगळे जे सेक्शनां आसा जी BNS कायद्या अंदर येता ताच्या अंदर हो क्रायम जाता आणि हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्लें तें अजून पर्यंत जाल्लें दिसना. आमचो प्रोटेस्ट पिसफूल आशिल्लो थंय. तुम्ही पयलो आसतले सगळे हे आशिल्ले युथ काँग्रेसीचे कार्यकर्ते थंय येवन आमचेर बुके मारून पयली सुरवात केली वॉयलन्स. गांधीवादी म्हणून थंय म्हणटात. तुम्ही जर व्हिडिओ पळयत थंय जाल्यार युथ काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी आमचेर बुके मारलो पयली. आमी थंय पिसफूल प्रोटेस्ट करताले. हांव त्या प्रोटेस्टान वचना. बट हांव इतकेंच सांगता की आमचेर आतां जे प्रोटेस्टाच्यो गजाली करता काँग्रेस सरकार पंजाब हांगा आशिल्ले तेन्ना प्रधानमंत्र्याचो कॅवलकेड हो 2 वरां एका जाग्याचेर उरलो. हेंच्यांनी प्रोटेस्ट लेड करपाक दिलो थंय. 2 वरां एका जाग्याचेर प्रायम मिनिस्टराचो कॅवलकेड हायवेच्या वयर उबो आशिल्लो. तेन्ना तुमकां नॅशनल सेक्युरिटी आनी झेड प्लसाचे आनी NSGचो मोग आनी हे येवना. आतांच येता. म्हाका दिसता हे फ्रस्ट्रेटेड प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. मल्लिकार्जुन खरगेन आपल्या पयल्या विजिटीक अशें कितें तरी आपूण पळयतलो हें तांकांय खबर नाशिल्लें. आनी गिरीश चोडणकराच्या लिडरशिपी अंडर दिस इज नॉट अ इंटेलिजन्स फेलियर. दिस इज अ फेलियर ऑफ काँग्रेस पार्टी. दिस इज अ फेलियर ऑफ गिरीश चोडणकर्स लिडरशिप. You don't put your failure on Goa police. You don't put failure on your crime branch. This is a failure, clear-cut failure of Congress party. आपल्या अध्यक्षाच्या पहिल्या विजिटीक यांच्यानी अशें करून दाखयले आणि हे वंदे मातरमाचो डिसरिस्पेक्ट सिंपल आसा. गोंयच्या लोकांक सांगता, गोंयच्या युवा वर्गाक सांगता. एक ग्रुप आसा जी आयज प्रेस घेतली हे सोनिया गांधीक देशाची माता म्हणटात आणि आमी आसा जे देशाक माता म्हणटात. सो क्लियर कट हे 2 ग्रुपां मदीं इंटलेक्च्युअल डिस्कशन आसा. हितून आमी काळे झेंडे दाखयले आणि हेच फुडें दाखयतले. राहुल गांधी येयल्यारूय दाखयतले, सोनिया गांधी येयल्यारूय दाखयतले. GHRDCची सुरक्षा रक्षक कोलवाळ बंदखणीत ड्रग्स हाडपाच्या आरोपात कोलवाळ पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या. तिचे कडल्यान दुबावित गांजा आणि चरस तसेच 3 मोबाईल फोन आणि 3 ATM कार्डांय पोलिसांनी जप्त केल्या. या प्रकरणात कोलवाळ पोलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. मजगती असल्या घडणुकांचेर आमी कडक नदर दवरल्या. तशेंच कोण सापडटा तांकां बेगीनूच सस्पेंड आनी टर्मिनेट करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. मजगतीत दुबावित आरोपीक 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. जेम काल कोलवाळे जेलीन जे परतून गांजा मेळा पळय कितें परतून गांजाची कशी वाट अशा पद्दतीन आमी स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरला त्या खातीर कोण जो मेळटा पळय न्ही ताका सस्पेंड करून ते टर्मिनेटूय जातले. त्या खातीर स्ट्रिक्टली विजील दवरून बाकीच्या सगळ्यांक धरपाचो. बायल पत्रकाराचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेलका मासिकाचो तेन्नाचो संपादक तरुण तेजपालाक मुंबय उच्च न्यायालयान 10 वर्सांची ख्यास्त दिली. पूण गोंय सरकारान ह्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. गुन्यांवाची गंभीरताय मतीत घेतल्यार दिल्ली ख्यास्त सामकी अपूर्ण आणि नम्र आसा असो दावो केला. कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण आरोपीक चडांत चड ख्यास्त म्हळ्यार आजीवन बंदखण जावची अशी मागणी राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालयाकडे केल्या. गोय पुलीस दळात 7 कॉन्स्टेबलांची हवालदार पदाचेर नेमान बट्टी दिवपाची प्रक्रिया पुलीस मुख्यालयाचे पुलीस अधीक्षक तुषार वेर्णेकरान बुधवारा जारी केल्या. हे संबंधी अधिकृत आदेश बुधवारा महासंचालक कार्यालयान जारी केल्लो आणि हो आदेश रोखडोच प्रभावीपणान चालीक लायला. पुलीस आस्थापना मंडळाच्या शिफारसी प्रमाण ही बढती जाल्या. बढती जाल्ल्यामदी श्री कृष्णसागर तारी, राजेंद्र सावंत, आनंद पालकर, महेश परब, महेश पिसुर्लेकर, दर्शन टेमकर आणि टी संतोष कुमार हांचो आस्पाव आसा.
उच्च न्यायालयान पुरातत्व खात्याक 2 सप्तकां भितर गोंयांतल्या सगळ्या पुर्विल्ल्या बांदकामांची आनी स्मारकांची पुळाय वळेरी सादर करपाचो निर्देश दिला. भूतनाथ देवळाच्या सोबीतकाय संबंधी PIL सुनावणे वेळार न्यायालयात सादर केल्ल्या फोटोच्या माध्यमांतल्यान पुर्विल्ल्या बांदावळीची मूळ बांदावळ पुरायपणान नष्ट जाल्या अशें दिसून आयले. तशेंच ह्या बांदावळीचें इतिहासीक स्वरूप नष्ट जालां अशें न्यायालयान नोंद केला. हे सुवातेर संरक्षण वणत बांदपा खातीर 2018 वर्सा GTDCक NOC दिल्या उपरांत ही घडणूक घडल्या. हे फाटभुंयेर गोंयांतल्या हेर पुर्विल्ल्या बांदकामां आनी स्मारकांचे अशाच तरेन नेमांचें उल्लंघन जालां आसूंये असो अदमास न्यायालयान उक्तायला. जायते जाण पिरायेच्या 78व्या वर्सा निवृत्त जिवीत जगतात जाल्यार केपेचो सय्यद इलियास आपल्या दुचाकी वयल्यान अजूनय लोकांक सेवा दिता. 46 वर्सां मोटरसायकल पायलट म्हणून काम करता आनी ताच्या निश्ठावान सेवेक लागून ताका प्रवाशांच्या पिळग्यांचो विश्वास आनी मोग लेगीत मेळ्ळा. राजदूत मोटरसायकली वयल्यान प्रवास सुरू केल्लो. एज इज जस्ट अ नंबर हे 78 वर्साचो मोटरसायकल पायलट सय्यद इलियासान सिद्ध केला. फातोडेर संघ सय्यद आपल्या स्टँडार न चुकता लोकांच्या सेवे खातीर हजर रावता. तो बद्द रातचे सुमार 8 घरा परतता. 46 वर्साचो अणभव, पिरायेच्या 78 वर्सां लेगीत कामाची तीच उमेद केपेचो सय्यद इलियासान तरणाट्या खातीर देख दिल्या. ताणें आपल्याच लागच्या वाठारांनी प्रवास केलो ना जाल्यार वास्को पणजे सुद्धा प्रवाशांक बरे भशेन पावयल्या. मात वत पावसात तांकां उबे रावपाक एक शेडीचो लेगीत आलाशिरो नाशिल्ल्यान ताणें एक खंत उक्तायल्या. सरकाराचो आमकां तेंको ना, सरकार आमचें आयकना. आमी पत्र्याची शेड उबारपाक खटपटी केल्ली मात पालिकेन आडायल्या. आमी आतां परत कागदपत्रां दिला. पळोवया म्हण पायलट सय्यद सांगता. आता तुम्ही खूप वर्ष जाली केप्यां मोटरसायकल पायलट म्हणून वेवसाय तुमगे चलयता. तुमची नांव कितें? आता तुम्ही हे मोटरसायकल पायलट म्हणून केप्यां कितली वर्स जाली काम करतात? 89 काम करता. 89 साकून 1980 साकून आता काम करता म्हणल्यार 46 इयर्स जाले तुम्ही हांगा करता. आणि तुम्ही रावता खंय? रावता खंय तुम्ही? लागीं 1/2 किलोमीटर. खंय? आणि आता हे तुम्ही जे आसा तुमची फॅमिली भितर कोण आसा? 2 जाण चेडे आसा, एक चुला. ते काम करना? ते करता, ते लग्न केलें सगळ्या. पूण तुमकां कांय दिना ते? मातशें येना म्हणून हांव कितें करता मागीर म्हाका आतां 1.5 वर्स जालें ऑपरेशन केलां फाटी. हय, रगत हें जाल्लें तें काडलां. पूण हांव एक म्हयनो पासून घरान रावना. 20 दिसान हांव गाडी घेवन बाजारां येता. आतां तुमकां आतां तुमी काम करतात, तुगे 2 जाण चेडे आसा, हय, ते तुका कांय दिनात? ते कांय कितें दितलें? हांव घरा कडेन करता, हांव करता. तुमचो करता ते काम करता म्हळ्यार कितें वयले हें आसा तें सगळें नुस्तें जावं आनी कितें जावं सगळें हांव व्हरून दिता. आतां तुमकां वर्सां कितलीं? 78. 78. 1948 जल्म जाला? 78. आतां तुमी ऑपरेशन केलें म्हणटा फाटलें, तरी पूण तुमी हे त्रास काडटात कित्याक? घरा बसल्यार काबार जावपाचें. आं? घरा बसल्यार घरा बसल्यार कित्याक तुका चेडे भुरगीं पळयनात? पळयना म्हणल्यार मातशें पळयता किंवा कित्याक तितल्याच टायमार. पूण बाकी पळय जें पळय खर्च आसा तो हांव म्हाज्या हातीन हांव करता. तूं पळयता सगळें तुगे कितें आसता. आतां तूं पावसां बी चलयता, त्रास जायना तुमकां? तुका पळोवपाचे बी त्रास जायना? ना ना आं? हांव बरेपणान तेंचे कडेन वागता म्हणून म्हाका बरेपणान ते येता. तुका आतां लोक बी रावतात? रावता. आतां सकाळचो कितले येता तूं? सकाळीं 6 येता. 6 आनी सांजचो कितले पर्यंत आसता? 7:30 8 आनी कितलीशी दिसा तुगेली हे आसता कस्टमर?
खूब आसता लागीं लागींचे थोडे पयसचे पयस म्हणल्यार खंय खंय वयता तूं? खंय वयता म्हाका जाय एक टायमार वास्को येयला गेलोय वास्को वास्को वयता. हय पणजे येयला पणजे वयता पणजे येयले तूं केन्ना? हय पणजे गेलो. आतां हें सगळें करतात, तुमकां हेका कोणें सरकारान नाजाल्यार बाकी कसले एसोसिएशन तुमकां सपोर्ट बी दिल्लो आसा तुमकां फायनान्स? सरकारान आमकां सपोर्ट दिलना दिलना. सांगपा म्हळ्यार आमच्या प्रेसिडेंटांक आसा कितें जाल्यार दुसरें कितें आसा आमगे सरकार आयकना. आं कशें आयकना आपली हांगा पावसाक भर उदक वयता, इतली उदक जाता तितून रावन आमी भाडी मारता. कळ्ळें का? तुमकां शेड ना हांगा? शेड ना, शेड बांदपाक केल्ली ती मुन्सिपाल्टीन हाडायली. आतां पयर नाल्यार पयर आमी शुक्रार दिसा दिल्ली न्हू एप्लिकेशन, शुक्रार दिसा एप्लिकेशन दिवन येयलें आनी हो पळय हो एक पायलट आतां आमगे तो प्रेसिडेंट. म्हणटरीत तुमी हे तुमच्यान जाता ते पर्यंत तुमी हें करतले, हय स्टॉप जावपाना. ना ना आतां ही मोटरसायकल आसा तुगे पयली कितली मोटरसायकल ही पयली काय आनी केल्यो पयली? ना हेजी पयली आसले राजदूत आसले. ही दुसरी? ना ही तिसरी. सय्यद इलियास बाब जो आसा तो 1980 सान भाडे मारपी. आमी तरी 1983 सान मारताले. आनीक आज जरी केपेचे बाजारांत आमच्या सांगलें जाल्यार की इलियास बाब जो सिनियर मोस्ट आमचो, आनी तेजी जर वागणूक आसा ती लोकां कडेन अशे तरेन आसा की एकूय भाडें इतलें जाणटें जालां, एकूय भाडें तेका सोडून वचपाक तयार ना. इतले तरेची सिस्टम इतले वागणें तेणें दवरलें लोकां कडेन. आनी आज मेरेन जाणटो म्हणून कोण पळयना. एक तरणाट जाल्ले भशेन तेका सकाळच्यान सांजेर पासून तेका भाडें मेळटा आनी त्या हितून तो खूश आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. साथीची दुयेंसां नियंत्रणात हाडपा खातीर लोकां मदीं नितळसाणे विशीं जागृताय करपाची गरज आसा. ते खातीर समाज माध्यमांचो वापर करतले. वास्को सप्ताहाच्या निमतान जनजागृताय करतले. चवथी पयली पंचायत पालिका पावण्यार नितळसाण दवरपा विशीं विशेष जनजागृताय करतले अशी माहिती गोवा कॅनाचे संयोजक रॉलन मार्टिन्स हांणी सांगले. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात साथीचे दुयेंस नियंत्रण समितीची बसका जाली. तशेंच फाटल्या 5 वर्सां दक्षिण गोंय एकूय मलेरियाचो दुयेंती सापडूंक ना म्हणून भलायकी अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या दाव्याचेर मार्टिन्स हांणी स्पश्टीकरण मागलां. लोकां पर्यंत हो विशय कसो पावचो हो गरजेचो आसा. म्हणजे सोशल मिडिया कशें वापरपाचें. आनी जशें आमचे मर्मगोवा तालुक्यांत तेंच्यांनी बरो एक प्रयत्न केलो आनी ते मर्मगोवा डेप्युटी कलेक्टरच्या अंडर जेन्ना ती मिटींग जाता ती थाराव घेतलो की सप्ताह जेन्ना 7 दिसाचो प्रोग्राम आसा न्हू थंय आमी जागृताय करची. तशें आज म्हत्वाचे विशय कितें आसले जेन्ना आमी सॅनिटेशन क्लिनिनेसाचो विशय उलयता की गणेश चतुर्थीचे पयलीं एक सिस्टमॅटीक कॅम्पेन असो जावचो की जे पंचायत म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर लोकांक कळपा जाय की नितळसाण कित्याक गरज आसा आनी ते कशें करचें. सो कांय यंत्रणा एक्टीव ना. एक म्हणजे पंचायत लेवलाचेर विलेज हेल्थ कमिटी जी लेडी सरपंच की डेप्युटी सरपंच चेअर करून ती मिटींग घेवपाक जाय. ती बरे भशेन जायना. दुसरें खूब कडेन गार्बेज उरता आनी त्या विशयाचेर आयज आमी मुद्दम सांगला की सगळे डॉक्टरांक ते अवेरनेस आतां आमी करतले की अंडर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स येता ते वर्सा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जी जबाबदारी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिल्ली ती आतां कलेक्टराक दिल्लेली आसा. सो सिस्टमॅटीक सिस्टम जाग्यार घातलेली आसा पूण तांकांय कळपाक जाय आनी त्या प्रमाणे एक्शन जावपाक जाय. कांय विशयाचेर हे पॉयंट्स येयलेले आसा. दुसरे आमचे इंडस्ट्रियल एस्टेट. कांय इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आमी पळयता की मॅपींग सारकें जावंक ना. खंयचे युनिट्स एक्टीव आहा खंयचे युनिट्स बंद आसा. सो ते आयज GIDCन एग्री जालें की ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिवचे. आउटकम म्हणजे हे आमी हे मिटिंगेक आमी कितें डिस्कस करता की सगळे टिम्स जे आसा सगळे लायन डिपार्टमेंट तांणी मेळून कशें काम करपाचें. मीन्स लायक हेल्थ डिपार्टमेंट हाजे कडेन एकल्या कडेन वेक्टर बॉर्न डिजीजीस कंट्रोल करपाक जायना.
सो मॅडमीच्या चॅरमॅनशिपा अंडर आमी ही मिटींग घेता सो दॅट द डायरेक्शन्स आर गिवन टू वेरियस डिपार्टमेंट. आतां हांव हेल्थ ऑफिसर, म्हज्यान लायक ऑर्डर्स दिवपाक जायना दुसरे लायन डिपार्टमेंट. सो हे पॉयंट डिस्कस करून ताचें कितें सोल्युशन काडपाक जाय हेची सामरी मॅडम करता, डेप्युटी कलेक्टर लेवल, आनी ती मागीर वेरियस डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन वो डायरेक्शन्स दिता की हे मिटिंगेन आमी हे मिनसान ठराव घेतला, हेजेर तुमी एक्शन घेवपाक जाय. नेक्स्ट मिटिंगेन तुमी हेजें आमकां एक्शन सांगूंक जाय अशें म्हणून हे आमी डिसिजनां घेता हांगा. चवथीक लागीं एक म्हयनो आसतना आतां मुर्ती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. पारसेचो भानुदास गवंडी आनी श्रद्धा गवंडी पारंपरीक पद्दतीन चिकण मातयेपासून मुर्ती तयार करतात. सध्या तांच्या चित्रशाळेत गणपतीच्या मुर्तींचेर निमाणो हात भोंवडावपाचें काम चालू आसा. फाटल्या सुमार 70 वर्सांच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्ती करतात. गणपतीची माती मळटना अडचणी येतात. पारंपरीक पद्दतीन गणपतीच्यो मुर्ती करतात तांकां माती मेळपाचें मशीन उपलब्ध करून दिवचें अशी मागणी श्रद्धा गवंडी हांणी केल्या. आमच्या घरान आता फाटली 70 वर्सां जाली गणपती करतात आणि हांव जन्माक आयिल्ल्याक म्हाका जेन्नाच्यान कळपाक लागला तेन्नाच्यान हांव पळयता घरान की आमच्या घरान गणपती करतात. सो पळोवन पळोवन हांव शिकला, म्हाज्या आज्या कडल्यान, म्हज्या डॅडी कडल्यान, हांचे कडल्यान हांव पळोवन पळोवन शिकला. अशें एडजस्टमेंट म्हटल्यार जर आपल्याक आवड आसा जाल्यार आपोआप सगळे गोष्टी एडजस्ट जायत वता. इच्छा तिथे मार्ग अशी जी म्हण आसा. सो आपल्याक इच्छा आसत जाल्यार आपोआप मार्ग क्रिएट जाता आणि आमी तातूंत थंय त्या जाग्यार त्या टायमार पावता. आणि एडजस्टमेंट ही करचीच पडटा. विदाउट एडजस्टमेंट कांय जायना. सो कितें तरी अचीव करपा खातीर एडजस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो एडजस्ट करून सगळी कामां करचीच पडटा. दुसऱ्या वाटेन व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो बाजारात येता, विक्रीक आसता, तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? मुळान आमची जी परंपरा आसा, गणेशोत्सव आमी साजरो करता हो मातयेचो उत्सव, सैमाचो उत्सव. सो सैमान जे आमकां मेळटा तातूंतल्यान सगळें ते एकठांय करून आमी गणेश चतुर्थी साजरी करता. आणि माती जी आसा ती मूळ आसा आमचे सैमाचेच अशें न्ही, मनशाचें मूळ ही मातीच आसा. मनीस हो मातयेचेरूच जगता, कारण आमचें अन्न जें आसा तें मातयेंतल्यान उत्पन्न जाता आणि ताचेर मनीस जगता. सो माती जी आसा ताचें पूजन करप हें खूब गरजेचें आणि सरकारानूय ताका भरपूर सपोर्ट केला. तुमी पळोवपाक शकता यंदा आमच्या CM प्रमोद सावंत सरान चिकण मातयेच्या गणपतींक प्रेफरन्स दिवपाक आवाहन केल्लें आसा. आणि तांच्या म्हणण्यानुसार कस्टमरांचे ह्या वर्सा आमकां भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळ्ळा. खुबशे नवीन कस्टमर्स आमच्या शाळेन येयल्या आणि खुबशे लोक आतां चिकण मातये कडेन वळपाक लागल्या. कांय लोक हे भायल्यान विकत घेतात आणि विक्री करतात. पारंपारीक मुर्ती करपाच्यो ज्यो मुळान वर्कशॉप्स आसा, शाळा आसा, थंय खरें म्हणल्यार चॅकिंग जावपाक जाय की कशा इवन आतां कांय लोक विकत घेतात तरी तांच्यांनी मशिनां घेतलेली आसा, सरकारी लाभ घेतिल्लो आसा. सो हांव म्हणटा कितें की चड करून ताचें चॅकिंग जावपाक जाय प्रॉपर मुर्त्यांचें. आणि कशें आसता की जेन्ना चॅकिंगेक येता तेन्ना गणपती पेंटाक घातिल्ले आसता. सो जून जुलय ह्या म्हयन्यान जर चॅकिंगेक आयले जाल्यार जेन्ना खरें करतात पळय त्या म्हयन्यान ते पळोवपाक मेळटा. सो म्हाज्या मते की चॅकिंग जावपाक जाय कोण खऱ्या पद्दतीन करता. आणि खुबशे लोक फायदो हो घेतातूच ना असो ना, पूण मशिनां जी आसा पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेचे कोण खरें करता आपल्या हातांतल्यान कलाकार जेन्ना मूर्ती घडयता, सो त्या कलाकारांची दखल घेवन तांकांय मशिनां दिवपाक जाय. मशिनां ही कांय जाणांक पावल्या, कांय जाणांक अजुनूय पावूंक ना शाळेन. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.